नमस्कार सगळ्यांक। आयज रामनवमीची एक व्हडली परब गोंयांत मनयता आमी आनी सद्याक आमी प्रुडंट हांगा सद्याक आयला मेस्तावाड्या। आमच्या फाटल्यान दिसता हें राम मंदिर आनी आमी आयज एक स्पेशल रेअर डिस्प्ले ऑफ कम्युनल हार्मनी हे वाड्याचेर मेस्तावाड्याच्या ह्या वाड्याचेर आयज आमी सगळे दर्शकांक दाखोवंक आयल्या। हाजी खासियत म्हणजे ही आयज रामनवमीचें हे फंक्शन हांगा हे देवळान जाता। प्रत्येक वर्साक हांगा पाळणे घेवन रामाचो जल्म सेलिब्रेट करतात। पूण एक गजाल जी आमकां हांगा सांगूंक दिसता की आयज जे हांगा गीत रामायण जे आमचे देवळान भितर जे गीत रामायण म्हणटात जावं देवाची वेगळी वेगळी भजनां म्हणटात तो हांगा सद्याक एक फ्रांसीस एंथनी हो क्रिश्चन जातीचो मनीस पूण तो आयज हांगा गीत रामायण प्रस्तूत करता। एक बरी मराठी भजनां म्हणटा आनी देवूळ चकाचक फूल भरून आसा आनी लोक वेगळे वेगळे भागांतल्यान फक्त फ्रांसीस एंथनीचें हें गीत रामायण आयकपाक लोक हांगा येता। जी आमकां कमिटी सांगता जावं सूत्र सांगता हो फ्रांसीस एंथनी जो आसा हो मनीस थंय रावतालो कॅसल रॉक आनी तो गांव तो कॅसल रॉकाचो पूण ताजो एक फ्रेंड हांगा गोकुळदास च्यारी हो ह्या वाड्या वयलो ताजो फ्रेंड। गोकुळदास च्यारी म्हणटा तो एक डायमंड ऑर्केस्ट्रा पयलीं आशिल्लो ताजो एक प्लेयर एक म्युजिशियन आनी ताजी फ्रेंडशीप हे फ्रांसीस एंथनी कडेन आनी हो जो फ्रांसीस एंथनी आसा हो गोकुळदास च्यारीक हांगा मेळोंक येतालो आनी करता करता ताजे बरोबर हे देवळान येवपाक लागलो। जेन्ना हांगा कार्यक्रम जावपाक लागले गोकुळदास च्यारी आनी फ्रांसीस एंथनी हे कार्यक्रमान सहभागी जाताले आनी आयज 30 वर्सां मायज जालीं। फ्रांसीस एंथनी रामनवमीच्या दिसाक प्रत्येक वर्सा कॅसल रॉकाच्यान हांगा येता आनी एक बरो कार्यक्रम घडोवन हाडटा आनी हे गांवचे लोक रामनवमीक रावता की फ्रांसीस एंथनी येतलो आनी हांगा गीत रामायण प्रस्तूत करतलो भजनां गातलो आनी ताजे भजन आनी गीत रामायण आयकपाक आयज राम मंदिर देवळान सगळ्या गांवच्या लोकांची गर्दी भरलेली आसा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.